दिसता की आमचे रवींद्र भवन गेली कितलीशीं वर्सां बोलावा विठ्ठल कार्यक्रम घडोवन हाडटा आणि आमच्या मडगांव शहरान एक आमच्या सगळ्या भक्तांक ह्या निमित्त ह्या कार्यक्रमाक हजर रावन हितून भाग घेवपाक एक संदी मेळटा। हांव आषाढी एकादशी निमित्त सगळ्या भाविकांक देवान बरें आरोग्य आयुश्य दिवचें अशें मागता आनी देव बरें करूं म्हणटा। आज पंढरपूर हांगा लोकांचो महापूर येता, म्हणजे अशें म्हणटात की पंढरपुरांत इतले लोक कशे सामावतात असो एक प्रश्न पडटा सदां। पूण आज पर्यंत जी प्रथा चालू आसा ती प्रथा केन्नाच मोडली ना आनी आज पर्यंत तितल्याच नेटान पावस पडूं वत आसूं कितेंय आसूं पूण जे वारीक वचपी लोक आसात ते वारीक वतात आनी महाराष्ट्रांतल्यान मोठ्या प्रमाणाचेर कर्नाटकांतल्यान खंयचे लोक वारीक घेवन येता आमकां पत्तो सुद्दां लागना। ते खरें थंय गेले जाल्यार तुका लक्षांत येता कशें तें जाता, कसो विठ्ठल तें सगळें घडोवन हाडटा हें कांयच कोणाक सांगपाक शकना। आनी म्हणून दामोन सारकें विठ्ठलाचें हें केलें कशे पद्दतीन कित्या खातीर विठ्ठलाचेर भक्ती कितें। विठ्ठल एक असो देव आसा ज्या देवाच्या पांयांक तूं वेंग मारपाक शकता। आख्ख्या हातूंत एकच देव असो आसा जाका भ्रश्ट ना कांय ना, कसलेंच कांय ना, ताका सोयऱ्या सुतक कांयच ना, कोणीय वचून ताजे पांयांक मिठी मारून दर्शन घेवपाक शकता असो एकच देव ह्या देशांत आसा तो म्हणजे विठ्ठल। हें तुमी सगळ्यांनी लक्षांत दवरपाक जाय। आनी विठ्ठल हो गरिबाचो देव अशें मानलें वता, शेतकऱ्याचो देव। आनी म्हणून आज हांव पळयता थंय बरे बरे लोक सुद्दां आसता ते तांच्या फॅमिलीचें ट्रेडिशन आसा, तांच्या घरांतलो कोण तरी पयलीं वतालो। आतां तो भरपूर पयशेकार जाला, ताचे कडेन गाडयो आसा, सगळें आसा, पूण तो म्हणटा ना आपूण विठ्ठलाची वारी चुकोवपाचो ना, कारण आपल्या पुर्वजांनी सुरवात केल्ली ही वारी आज पर्यंत चलत आयल्या ती अशीच आपूण चलयतलो, आपल्याक कांय फरक पडना। आनी अशा पद्दतीचो भक्तगण ह्या विठ्ठलान आज आख्ख्या देशांत तयार केल्ले आसा आनी ताजोच परिणाम म्हणून आमी पंढरपूरची वारी पळयतात। गोंयांत एका तेंपार म्हाका याद जाता भुरगेपणांत एक वारी वताली मुळगांवच्यान, आज म्हाका दिसता 40-50 वारी वता। आमी हरिमंदिरांतल्यान 3-4 वारी पळयतात, हरिमंदिरांतल्यान 3-4 वारी काडटात। आनी सरकारान आतां हेंय दिल्या, म्हणजे कोण वचपी आसा जाल्यार तांकां आर्थीक मदतूय दिल्या, म्हणजे त्रास जावपा जायना। इनफॅक्ट डॉक्टर प्रमोद सावंतान डिक्लेअर केलां की पंढरपुराक गोमंतक भवन बांदता म्हणून, म्हणजे थंय वारीक वता जाल्यार तांकां रावपाची तांची वेवस्था जातली, कारण मोठ्या प्रमाणाचेर लोक वतात। अशे परिस्थितींत आज समाजाक हाजी खरी गरज आसा। आज समाज ज्या वातावरणांतलो तो समाजाची पातळी जी आमची घसरत वता, आमी पळयतात समाज हाजेर कितें कितें वॉट्सॅप आनी कितें हे मॅसेजीस आनी कितें हातूंतल्यान समाज खंय पावतलो म्हूण हांव नकळो, देवाचेर कॉमेंट्स आनी कोणाचेर कॉमेंट्स कित्याचेरय कॉमेंट। म्हणून समाजाक म्हाका दिसता आज खरी गरज आसा विठ्ठलाची भक्ती। अशी भक्ती जर सगळ्यांनी करत विठ्ठलाची, जो देव हो सामान्य लोकां खातीर, जो गरीब लोकां खातीर, अशा पद्दतीचे जर आमी कार्यक्रम घडोवन हाडले आनी तातूंतल्यान बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळो, ताचो फायदो समाजाची पातळी वयर सरपाक जालो जाल्यार ताज्या सारकें आनी कांय ना। हांव विठ्ठलाच्या चरणी प्रार्थना करतां तुमकां सगळ्यांचेर ताणें आपलो हात दवरचो आनी तुमचो सगळ्यांक समाजा खातीर बरें काम करपा खातीर प्रोत्साहन दिवचें आनी तुमची ताजी कृपा तुमच्या सगळ्यांचेर आसची अशें तुमकां राम कृष्ण हरी। आज रवींद्र भवन मडगांवाच्या सहयोगान हा सुंदर असो आषाढी एकादशीचो कार्यक्रम आमी संपन्न करतात। आजच्या वेळाचेर ह्या समारंभाक उपस्थित आसतना खूब आनंद जाता, कारण आज गोंयांत म्हणजे आषाढी एकादशी किंवा वारीक वचपाची ही प्रथा जवळजवळ सादारणशी 2009 गोंयांत सुरू जाली आणि आज म्हाका दिसता तब्बल आर्ट एंड कल्चर खात्या कडेन रजिस्टर जावपी 36 ग्रूप आमी ह्या वर्साक रजिस्टर केले आणि 36 ग्रूप जे आज वारीक चालत जे आसा न्ही गोंयांतल्यान गेले। म्हाका पयली फावट अशा प्रकारचो एक आर्ट एंड कल्चर खात्याचो मंत्री ह्या नात्यांतल्यान की फाटल्या विधानसभेक फाटल्या 1-2 वर्सां विधानसभेमध्ये वारी संदर्भात ज्यो कठिनाई येता अडचणी येता त्या संदर्भात
आमच्या विधानसभेचे वांगडी सभासद जे आसा न्ही की वारीक वचपी वारकऱ्यांच्यो समस्या विधानसभेत मांडटाले आनी त्या वेळाचेर माननीय मुख्यमंत्री आमचे गोंय राज्याचे प्रमोदजी सावंत हाणें डिक्लेअर केले आणि आम्ही ह्या संदर्भातली योजना आम्ही करतले आणि अर्थात त्याच वेळाचेर आर्ट अँड कल्चर खात्याची जबाबदारी म्हजी राहिली आणि योजना करपाचे भाग्य आर्ट अँड कल्चर खात्याच्या माध्यमांतल्यान म्हाका मेळ्ळें आणि आमी ह्या योजने अंतर्गत एक लहान ग्रूप आसत जर जायत ताका तो 40 जणांचो ग्रूप आसत जर जायत ताका 1 लाख आणि मॅक्झिमम ताची सायज जर व्हडली आसत जर जायत जाल्यार 5 लाख पर्यंत आमी दिवपाची योजना आखली आणि प्रत्यक्ष वारीक वचच्या पयलीं तांकां ही सरकार केली आणि ह्या वारीक मध्यंतरीच्या कालखंडांत मध्ये जे परवा म्हजो वाडदिवस म्हणजे हांव वास्तवीक हांव पयलेंच वतालो मागीर शेवटच्या टप्प्याक वतालो पण आमी मध्यंतरी आमी 17-18 तारखेक आमी गेले आमी आमच्या काणकोणांतल्यान जवळ 40 जण आमी अशें चलत तांचे बरोबर फिरले आनी वेगवेगळ्या वारीक मेळ्ळे तो एक उत्साह पळयलो आनी तो पळयतकच मन भरून आयलें म्हणजे वास्तवीक ताज्या पयलीं वताले एक प्रकारे समाजामध्ये म्हणजे आमी सुद्दां ताका मदत करप फाटली भुमिका कितें की हिंदू संस्कृतीची मूल्य खऱ्या अर्थान ती घट्ट रुजपाक जाय आणि रुजले आसत जर जायत जाल्यारच समाज सुदृढ आणि सशक्त उरूंक शकता अशा प्रकारची भावना आमी सगळे जाण व्यक्त करता कारण आज सोशल मिडिया आणि बाकी ह्या सगळ्यांतल्यान समाजामध्ये एक प्रकारचो विद्रोह दिस पडटा एक मायंडसेट खंय तरी बदलता दिस पडटा आणि जो मनीस असो म्हणजे अध्यात्माकय जोडलो गेल्लो आसता आणि जो सतत भजन कीर्तन ह्या सगळ्या गजाली खातीर आसता ताची मायंडसेट जे आसा न्ही प्युअर आसता म्हाका दिसता हे वारीक जे लोक वता म्हणजे सादारणचे 4700 लोक आज ह्या वारीक चलत गेले एक अर्थान जे सातत्यान ते म्हणजे देव आणि तांचें मन अशें एकाग्र करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान जे भजन करत करत ते पंढरपुराक गेले आणि पंढरपूर वता आसतना जो सद्भाव जो तांच्या मनात निर्माण जालो आणि म्हाका दिसता ते परत जेन्ना येतले वर्सभर जो आसा न्ही समाजामध्ये तोच सद्भाव पुरोवपा खातीर खूब मोठें काम त्या वारकऱ्याच्या माध्यमांतल्यान जावंक शकता आणि त्यामुळेच की सरकारान जो ठरयिल्ले अशा प्रकारचो समाजामध्ये सद्भाव जो आसा न्ही वाडपाक जाय आणि अशा प्रकारच्या वार्याक किंवा अशा प्रकारचे जे भजन कीर्तन जे करता त्या लोकांक मदत करपाक जाय मध्यंतरी आपली एक चर्चा जाली आणि तातूंतल्यान ठरयलें जे भजन करपी कीर्तन करपी तांकां म्युजिकल इन्स्ट्रुमेंट आमकां दिवपाक जाय अशा प्रकारची योजना आमी फुडल्या कांय म्हयन्या भितर आखता आणि इलेक्शनच्या पयलीं तांकां म्हणजे भजन कीर्तन करपी तांकां लागणारें साहित्य आसा दिवप अशा प्रकारची योजना आमी आखता ताची फाटली भुमिका तीच आसा की भजन कीर्तन देवळामध्ये किंवा अशा ग्रुप्स आसा तेजे वाडपाक जाय ह्या दृश्टिकोनाचे सतत प्रयत्न करता आणि ह्या गोष्टी खातीर जे आसा आमी अशा गजाली खातीर सातत्यान जे आसा न्ही आमी म्हणजे आज इतल्या मोठ्या प्रमाणात हांगा जो बाहोल तयार जाला ते कारणान रवींद्र भवन आणि बाकी सगळे जे आमचे ह्या काम करपी व तांची परिस्थिती म्हणून हांगा आयिल्ली आसा आणि ह्या गजाली खातीर म्हाकाय एक दृढ विश्वास आसा की विठ्ठल रखुमाई म्हणलें की आमच्या गरिबांचो देव आणि हाका एक प्रचिती म्हाका आयली की सादारणशे 2-3 वर्सां पयलीं म्हणजे सादारणशे हांव विधानसभा चालू आसली त्याच वेळाचेर आणि एक दीस घटना अशी जाली की हांव मडगांव पावतकीर हांवें सांगलें अरे गाडी मातशी स्लो कर म्हणून सांगलें त्यात जुवारी ब्रिजाचेर पावतकच म्हज्या गाडयेक एक्सिडंट जालो तो दीस आशिल्लो आषाढी एकादशीचो आणि म्हजी गाडी भरपूर म्हणजे ती कचऱ्याक आपटली आणि पूर्ण गाडयेचें नुकसान जालें बलून फुगले बाकी सगळें आणि गाडयेचें नुकसान जावन सुद्दां जें आसा न्ही म्हाका खरोच सुद्दां लागूना आणि मागीर हांवें वता म्हणलें गाडयेंतल्यान भायर सरता म्हणलें देव तरी त्याला कोण मारी आणि ताजो अनुभव गेलो आणि रोखडोच हांव विधानसभा सोंपतकच आसा न्ही हांव पंढरपुरा वचून आयलो आनी देवा म्हणून सांगलें हांव दर वर्साक हांव येतलो असो एक भाव जो आसा की आमकां लक्षांत येता की ताजो अनुभव जो आसा आमी घेत आसा इतले मोठे वारकरी घेत आसता त्यामुळे हांव परत एकदां म्हणजे सगळ्यांचे इतल्या मोठ्या संख्येन सुंदर असो कार्यक्रम म्हाका उशीर जालो तरी सुद्दां हांव म्हणलें आज हांव येतलोच आणि आज तुमच्या सगळ्यांच्या आग्रा खातीर आज पावल्लो आसा की हो एक
तुमकां शुभेच्छा दिता आणि अशाच प्रकारचो समाजामध्ये सद्भाव जो आसा पळोवया आणि गोंय एक सुदृढ सशक्त करपा खातीर स्वयंपूर्ण जावपा खातीर आमी सगळे म्हणजे माननीय मुख्यमंत्री बाकी सगळे आसात तांकां शुभेच्छा दिवया आणि हाचे वाटेर परत एकदां म्हजे वतीन सगळ्यांक शुभेच्छा दिवन म्हजे दोन शब्द सोडून दवरता. आवाज काय ना असो. पुंडलीक वरदे. मस्त. म्हाका पयल्याच लायनीन सिग्नल दिला तूं बेगीन वचनी बस म्हणून. रवींद्र भवन आयोजित बोलावा विठ्ठल या आयच्या अभंग वारी या कार्यक्रमाच्या निमतान आमी जमले. आयज आषाढी एकादशी आणि या सुमुहूर्ताचेर माचयेर आसात गोंय राज्याचे माजी मुख्यमंत्री आणि सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे मंत्री श्री दिगंबर कामत, त्याचबरोबर आमचे मित्र नावेलीचे आमदार बाबुल्लास तुयेकर, रवींद्र भवनचे उपाध्यक्ष बाब मनोहर बोरकर आणि मेंबर सेक्रेटरी बाब मान्युअल बारेटो हांगसर जमिल्ले नगरसेवक, पत्रकार आणि सगळे सुज्ञ मठग्राम आसत. सगळ्यात पयलीं तुमकां आयज आषाढी एकादशीच्यो उनवणीत परबे दिता. बोलावा विठ्ठल हो कार्यक्रम हो करतना त्या वेळाचेर रवींद्र भवनाच्या मार्फत जेन्ना जालो त्या वेळाचेर एकच ताजे फाटल्यान प्रयोजन आशिल्लें की येद्या व्हडल्या संवसारीक टेन्शनां, स्ट्रेस आनी हें सगळें आसा त्या वेळाचेर मनीस खंय तरी एक वेगळी वाट पळयता आनी ताका एक थोडेशे क्षण कितें आसना जाल्यार एक कशी आध्यात्मीक अनुभूती मेळची की आपली सगळी दुख्खां तो विसरून वचचो. आनी त्या खातीर हो कार्यक्रम म्हणून नाशिल्लो जाल्यार एक वेगळेच अशें अभंग वारीन वतना त्या सुरांनी आमी भिजचे आनी जे संतांनी हेजें व्हडलें साहित्य आमकां दवरिल्लें आसा, ज्ञानेश्वर, त्या बरोबर तुकाराम, संत तुकाराम, ह्या सगळ्या साहित्यात तांणी जे लेखणेन स्वरबद्ध केल्ले सगळे जे ओवे आसतले, अभंग आसतले, तांचो ढाचो किर्तनाचो आसतलो, प्रबोधनाचो आसतलो, त्या मार्फत हळू हळू संवसारान भितर आमी आमच्या हातूंतल्यान भितर फुडें वचप हो ताचो उद्देश आशिल्लो. हो उद्देश साकार जातना सगळे जे सुज्ञ नागरीक हांगा येतात तांकां मुद्दामून आयच्या दिसा परत एकदां तो याद करता. त्या कार्यक्रमाचें नांवूच आसा बोलावा विठ्ठल. बोलावा विठ्ठल, पाहावा विठ्ठल. पाहावा विठ्ठल म्हटल्यार कितें? विठ्ठल खरंच समजून घेयात. आमी विठ्ठल समजूनच घेतलो ना. आमी विठ्ठल जर समजून घेतिल्लो जाल्यार ताका पळयतनाच आनी नांव घेतनाच आमकां ती अचानक अनुभूती आनी आमचें लिंक आसा तें जशें मोबायलाचें लिंक हांगसरल्यान युएसाक लिंक जुळटा तशें आमच्या उतरांनीच ताका पळयतकीरच किंवा दोळ्याच्या हातूनच तें लिंक जुळटलें आशिल्लें आनी तें जुळटाय बी. बारीक बारीक गजालीन विठ्ठल आसा. एका ह्या विठ्ठलाच्या मुर्तीन जर पळयलें जाल्यार आमी केन्नाच विठ्ठलाची मुर्ती बारीकसाणेन बीन केन्नाच पळयना. आमी पांय पडटात, देंवतो पाव इतलें म्हणटात चल्ले. थोडे जर आसता हातीन मोबायल आसता, अर्दो हातीन असो करतात, पाव पडटात वता. तो अर्दो पांय पडटा मोबायलाक, अर्दो ह्या वटेच्यान. देवाच्या हातून भितर बारीक बारीक गजाली आसात. त्यो कित्याक लागून, कितें शिकयतात? विठ्ठलाच्या दाव्या पांयाचेर एक बारीकसो एक ल्हानसो तीळ आसा, बुराकसो आसा. मुक्तकेशी हे दाशी जिका गर्व जाल्लो, त्या गर्वान आपूण इतली सुंदर आसा आनी आपल्या सुंदरतेचें आनी खंयच दुसरें उदाहरण ना हें समजून ती गेली. पण त्या विठ्ठलाक जेन्ना पळोवपाक गेली, कोण हो विठ्ठल? विठ्ठल, थल, वीट, वीट म्हळ्यार वीट, थल म्हळ्यार जागो, जो विटेचेर स्थलार उबो आसा तो विठ्ठल. विठ्ठलाक पळोवपाक या. इतले लोक कितें ताच्या फाटल्यान धांवतात. आनी ही आपल्या गर्वान इतली मगरूर जाल्ली दासी ज्या वेळाचेर तिणें ते मुर्ती पळयली आनी दावे चरणाचेर अशें बोट लायलें तेन्ना ती मुर्ती विरगळपाक लागली. फक्त करून हात फाटल्यान काडलो. तो बुराक अजुनूय आसा. त्या वेळाचेर तिका समजलें की आपल्यालें हेंय आसा पळय न्ही तें केन्ना तरी विरगळटलें आनी म्हणून संवसारीक प्रपंचान भितर म्हजो इतलो मद आसा तो मद सांबाळचो करचो न्ही म्हणून त्या दिसा तिणें तिचें सर्वस्व तिणें तिचे पणाक लायलें थंय आनी ताजे पांयाची ती एक वारकरी एक संतीण जावन गेली. ही मुक्तकेशी आशिल्ली. आमी विठ्ठलाची मुर्ती पळयतात, ही ल्हानशी भुरगीं पळयतात, स्वताक रंग मारतात आनी कानान दोन नुस्तें घालून येतात. कोणूय पळयना. आज आषाढी एकादशी, आज आमकां चुकून नुस्त्याची याद येवना.
पण त्या विठ्ठलाच्या मूर्तीकडे पळय दोन्ही कानान 2 नुस्तीं आसा. विठ्ठल आनी नुस्तें हें कितें आमकां गोंयकारांक नुस्तें आवडटा, आमी पळयली ती सगळे कडेन. पण विठ्ठल पहा वा विठ्ठल पहा वा हांवूय जर पळयलें विठ्ठलाच्या कानान 2 नुस्त्याचे बरे कर्णकुंडलां आसात. एक नुस्तेकार आशिल्लो, कांयच नाशिल्लें ताचे कडेन, गरीब. कितें दितलो देवाक? आनी नुस्तेकार तो नुस्तें धरले बरोबर व्हरतालो, गेटी कडेन वतालो, आसुरे म्हणून परत वतालो. एक दीस 2 धाकली बरी चणकुले धरली आनी घेवन गेलो. घेवन वतकीर दारान ताका काडलो आनी धांवडून दिलो. धांवणेन मारलो. तो जेन्ना गेलो त्या वेळाचेर ताका थंय साक्षात विठ्ठल ताजे फुड्यान आयलो आनी ती नुस्तीं आसा तें घे, तूं ज्या मोगान म्हाका दिता तें आपूण कितेंय दिल्यार आपूण घेता हें म्हणून ताची दोनी जी नुस्त्याची जी चणकुले घेतली आनी ती आयच्यान आपूण ती कानान कर्णकुंडलां म्हणून घालतलो म्हणून ती घातली. ती त्या वेळार घातली ती आतां पर्यंत आसा. ठठ करात हृदयाचे सगळे रोग असते पयस व्हरा, नाल्यार दीस कितें जपानी गादया दुखपाची बीन पाळी कांयचे येवचे ना, नाका जाल्ले फाटल्यान आसतले. वो बोलावा विठ्ठल, वो पहावा विठ्ठल. विठ्ठल हो आमी हांगासर केला तो ती एक सांस्कृतीक अनुभूती घेवपाक, आध्यात्मीक अनुभूती घेवपाक, गरिबांचो देव, शेतकऱ्यांचो देव, वारकऱ्यांचो देव, 300-400 किलोमिटर भोंवता तांचो देव. कोणाचो देव? शेतकरी म्हणटा बाबा आयच्यान तूं न्हिदपा वता आनी तुवें चार्ज काडला आपल्यालो मिनिस्टर बी काडटा दुसऱ्या कडेन तसो हो चार्ज काडला आनी ताणें शंकरा कडेन दिला. आतां फाल्यांच्यान शंकराचें स्टार्ट, श्रावणाचें सगळें सावन थंय श्रावण हांगा लिंगाची पुजा कावड घेवन सगळे वतले. तो चार्ज ताणें संवसाराचो ताजे कडेन दिला आनी देवशयनी एकादशी म्हणून आज देव न्हिदपाक गेला. ते उठ्ठले केन्ना? बरोबर 20 नोव्हेंबराक. 20 नोव्हेंबर कार्तिकी एकादशी. उठयतले कोण? आमी सगळे बसून. केन्ना उठयतले? तुळशी लग्ना दिसता चिरमुरी घेतले आनी व्हडल्यान उलो मारतले. कितें म्हणून? गोविंदा. तो गोविंदाचो गोविंद गोविंदा 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 गोयना केन्ना जालो तो तुमकां केन्नाच कळना. देव म्हणटा आपल्याक तुमी कितें ना म्हण गोविंदाचो गोयना केलो. पंडुरंगे कर्नाटकाचो गांव. त्या गांवाचो सांस्कृतीक संस्कृत शब्द पंडुरंगे. तो पंडुरंगेचो पंढरपूर पांडुरंग केन्ना जालो तोय तुमकां आमकां कळना. म्हणून तो बोलावा विठ्ठल पहावा विठ्ठल ह्या खातीर हो अनुभूती आसा. रवींद्र भवनाची हांव खरोखरच अभिनंदन करता. ही परंपरा वेवस्थीतपणे ती फुडें दवरली आनी ह्या बोलावा विठ्ठलाक एक वेगळो आयाम दिवपाचो प्रयत्न केलो. थोडे फुडें आमी खंय तरी कमी पडले आसतले पूण हो फुडल्या फाटी बोलावा विठ्ठल पहा विठ्ठल हो जो आसा तो दुजा भावना करता आमी सगळे साजरे करतले. म्हणून तुमकां आषाढी एकादशीच्यो परतून एकदां शुभेच्छा. आषाढी एकादशी दुप्पट खाजी कित्याक उपास करता. उपास करतना मातशें भूक लागता म्हणून परत एकदां आमी कण्ण दवरिल्ले आसा, तांकां तें खिचडी दवरिल्ली आसा आनी बाकीचें सगळें दवरिल्लें आसा. ताजो आनंद घेत ही एकादशी आमी मनयतात. तुमकां सगळ्यांक आतां तरी लिंक जुळयात. पुंडलीक वरदे. देव बरें. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.